नमस्कार माझ्या मोगा इश्टानो, हांव प्रणाली आनी प्रणालीज कुझीन आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमचें सगळ्यांचें स्वागत आसा। आयज आमी करया एक बुर्जी किंवा अंडा बुर्जी। तर यो सुरवात करया। तर ताका लागून हांवें हांगा 5 तांतयां घेतल्या। आतां ही एक एक करून तांतयां आमकां एका आयदनान फोडून घेवपाक जाय। हांगा तुमकां जितली तांतयां जाय तितली तुमी वापरूं शकता। हांवें हांगा 5 तांतयां घेतल्या। हाज्या जाग्यार तुमकां जितली क्वॉन्टिटी जाय तितली तुमी घेवं शकता। ती अशी फोडून जाली म्हणटकच तातूंत घालता चवी पुरतें मीठ, चिमूटभर घालता हळदीचो पिठो आनी हें आमकां अशें बरे पैकी फेटून घेवपाक जाय। ते तांतयां अशें बरें विस्क करून घेवया। अशें बरें फेटून घेतलें म्हणटकच हें आमी काडून सायडीन दवरया। ताज्या उपरांत कायल गरम करून तातूंत इल्लें तेल घालून घेवया। तातूंत मागीर कांदो घालून घेता। हांगा हांवें एक मोठो कांदो बारीक चिरून घेतला तो तातूंत घालता। 2 ते 3 हरवी मिरसांग अशी कापून घेतल्या ती घालून घेवया। एक ल्हान चमचो घालता आले लसणाची पेस्ट आनी हें आमकां बरे पैकी तळसून घेवपाक जाय। तो कांदो असो बरो भाजून घेवया आनी कांदो तळशीता आसतना सदांच फ्लेम लो करून तळसुपाक जाय, नाजाल्यार तो करपापाक शकता। तो असो बरो भाजून जालो म्हणटकच तातूंत टमाट घालून घेवया। हांवें हांगा 1.5 टमाट अशें बारीक कापून घेतला ते तातूंत घालून घेता आनी हें आमकां बरे पैकी भाजून घेवपाक जाय। जो पर्यंत टमाट सॉफ्ट जायना तो पर्यंत आमी बरें भाजून घेवया। ते अशें बरें भाजून जालें म्हणटकच तातूंत घालता अर्दो चमचो मीठ, अर्दो चमचो घालता हळदीचो पिठो, एक ल्हान चमचो घालता मिरसांगेचो पिठो, एक चमचो घालया कोथमिरेचो पिठो, एक ल्हान चमचो घालता गरम मसाला, एक ल्हान चमचो घालता मॅजीक मसाला। हांगा तुमकां जाय जाल्यार मॅगी क्यूबूय वापरल्यार जाता। आनी सगळ्यान मेन आमी हांगा घालतात पाव भाजी मसाला। वो ऑप्शनल आसा बट घातल्यार चड बरें लागता। आतां हे सगळे मसाले आमकां अशे बरे पैकी मिक्स करून घेवपाक जाय आनी एक 2 ते 3 मिनटां खातीर अशें बरें भाजून घेवपाक जाय। ते अशें बरें भाजून जालें म्हणटकच तातूंत ती फेटून घेतलेली तांतयां घालून घेवया। ती अशी बरी घालून जाली म्हणटकच ती बरी आमकां अशें स्क्रॅम्बल करून घेवपाक जाय। अशें बरी मिक्स करून घेवया आनी नाजाल्यार ते पोंदाक अशें लागपाक शकता, ताका लागून अशें मिक्स करीत रावपाक जाय। अशें बरें धवळून घेवया आनी थोड्या वेळान पळया आमची अंडा बुर्जी अशी रेडी जाल्या। आतां तातूंत बारीक चिरून घेतलेली ओली कोथमीर घालून घेवया। मिक्स करून घेता, अशें बरें मिक्स करून घेवया आनी अशे तरेन तुमची तांतयाची बुर्जी किंवा अंडा बुर्जी खावपाक तयार जाल्ली आसा। ही तुमी पावा बरोबर किंवा जेवणा वांगडाय खावं शकता। तर ही रेसिपी तुमी एकदम मुद्दम करून पळयात आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळूं अशीच एक नवी रेसिपी घेवन, तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।